quite a bit of experience. I am from first shack on the beach. In fact, my shack was one of the first shack. माझे सगळ्यान पयलीं आसलेले बिचार. आनी हांवें कितें पळयलां इतलीं वर्सां की इतलीं वर्सां आमचे गोंयकार खंयच्याय शेकांनी गोंयकार कोणूच कामाक आसना. सगळे बायलेच आसता, चड करून बायलेच आसता. कितें आहा तांकां पासून कंट्रोल करपाक इतली इजी जायना आमचे कडेन. कितें आहा ते भायले पळय लोक येता न्हू तेयी सुबेज दादागिरी कोत्ता आनी केन्ना केन्ना आंगार येतात. पूण ते टायमाचेर कितें आहा पुलीस म्हणटा ओके तुमी तांकां सॉरी माग ओके कशें सॉरी मागतले आमी. तेंच्यांनी जर तर आमकां 4 गायो सोंवल्यो ते कितें दादागिरी दाखयली जाल्यार आमच्यान पुलिसीक कॉल करूं येता. पुलिसीक कॉल केले म्हणजे पुलिसीन रोखडेंच येवंक जाय थिंगासर न्हू. पुलीस जर तर येयना जाल्यार आमी कितें करूंक शकता कित्याक ते गोरमेचेर आसता पळय तें वाडटा न्हू. वाडटकूच मागीर कोणाकूय तिडो येता. देखून हांवूय उपकार मागता पुलिसां कडेन केन्ना आमी कॉल केले जाल्यार तुमी बेगीन येवन ते सॉर्ट आवट करचे. आनी कितें आहा आनी कितें जर तरी आमकां सांगपाचें आहा काय मिटींग दवरपाची आहा जाल्यार प्रायवेटली आमकां मिटींग हाडपाचें दवरपाचें आनी आमकां कितें सांगून वचपाचें. एवरी टायम यू कॅन कीप वन्स अ मंथ ओ ट्वायस अ मंथ मिटींग फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टँड. कित्याक चड करून आतां सगळे दिल्लीकारूच जाले. आमी गोंयकार उरल्या वयसर थोडे 10% पासून ना गोंयकार इतलेच गोंयकार उरल्या. मेडिकल तशेंच एमर्जन्सी फेसिलिटीजांच्यो कशें कितें तुमची अवेलेबिलिटी शेकांचेर बी कित्याक आमी पळयता की आतां सद्याक पळोवंक वचत जाल्यार मेडिकल फेसिलिटी ओके आहा. ओके 100 बी कॉल करीत नाल्यार कितेंय कॉल करीत पावतात ते ना म्हणून हांव. कित्याक आदीं जायनासलें तें एक्चुली कितें आहा लायफ गार्ड पासून हाडपाक कारण हांव कितलेच फाटी मिडियार उलोवन आनी गोवोरमेंटान सांगलें इतलो ट्युरिस्ट लोक हांगासर येता तांकां कितें तरी फेसिलिटी जाय. तर तेंच्यांनी मागीर खूब तेंपान घातलें. आतां सगल्याक घातलेलें आहा सगलें आहा. थोडे बहुत फेसिलिटी तेंचे कडेन ना आजुनूय. गोवोरमेंट जाणा इतलो ट्युरिस्ट येता तांकां बाथरूम जाय टॉयलेट जाय. एक अंजुना येतालो अंजुना तांकां सेपरेट जाग्यांचेर ते भितर सोदतात न्हू. एक वयल्याच जाग्याचेर सोडना ते स्टारको जंक्शनाचेर हांगा वयता थिंगाय वयता भितर. आनी मागीर चड करून जोडी जातात तेकाच लागून ते टॉयलेट सोदतात बाथरूम सोदतात. तेका लागून व्हडले प्रॉब्लम. हांव गोवोरमेंटा कडेन मागणी करता की गोवोरमेंटान त्या पासत कितेंय चिंतचें आनी फुडें सोदचें. एनीवे थँक्यू व्हेरी मच. योर गुड नेम सर? माय नेम इज जॉन नोरोना. आय ओन जेनेट एंड जॉन बार एंड रेस्टॉरंट अंजुना. सर आयज तुमची सगळी हॉटेल रेस्टॉरंट ओनर्स आसा तेंची मिटींग आशिल्ली म्हापसा. कितें आशिल्लें आयज मिटींगाचेर? आयज मिटींगेचे आहले की बाबा जे क्लब्साचे ह्यो काम त्या क्लब्सान ज्यो पळय प्रॉब्लम जाता त्या प्रॉब्लमाक लागून तेणें मिटींग हाडलेली की बाबा तुमी तुमच्या स्टाफांक गायड करचें. तुमी सांगचें त्या स्टाफांक पुलिसांचे खंयचो तरी रायट तो कित्याक आमी कॉपरेट केल्यारूच खंयचो हे पळय झगडी जावपाची आसता ती उणी आसता. एज मी एज अ रेस्टॉरंट ओनर आय एम हॅविंग अ 35 years एक्सपिरियन्स इन हॉटेल लायन वेर डिफरंट टायप ऑफ कस्टमर्स कम. जिन्सा भासाचे कस्टमर येतात. तर कस्टमरांची आमी तर कॉपरेट करिना. आमी अंडरस्टँड जावंक जाय कित्याक पियेल्या उपरांत तांकां खबर आसा ते कितें करता. बट आमी पियेल्ले आसना. सो वी आर द पर्सन वी हॅव टू टेक केअर ऑफ द कस्टमर. येस. सो दॅट वॉट तेंच्यांनी आमकां तेंच सांगलें बाबा कितें प्रॉब्लम जालो पयले तुमी पुलिसांक कॉल करचो मागीर कितें इशू आसा मागीर करचो. बट पयलो पुलिसांक तुमची जी हँडल जायना तर पुलिसांक कॉल करा. सेड एग्री फॉर एवरी इयर जेन्ना सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना अश्यो पुलिसां बरोबर मिटींग जातात. पण तरी आसतना खंय तरी आमी पळयता की झगडी खंय तरी ओनर आनी जे कस्टमर आसा हेंच्या मदीं क्लॅश ऑफ जातातूच. तरी आसतना कशें कितें हँडल जायना? आतां सद्याक गोंयांत कितें जाता ओनर लोकल ओनर आहा नाल्यार तेंचे कांय नकळत ज्यो भायरसान पळय ज्यो येतात तेंचीशीन ते कितें आसता ते एकदर त्याच सिट्युएशनाचे आसता. तांकां फ्रस्ट्रेशन मनीस म्हणटा पळय ते कसले आसता. आतां चड करून तूं पयशे जाल्यार गोंयकार पळय कोण आहा तेंचीशीन जाल्लें आसना. लोकलांचे हॉटेलांचे जाल्ले ते भायल्या हॉटेलांचे जाल्ले आसता. म्हणजे यू मीन टू से की आतां लोकलाचे ओनराचे शॉप आसता आनी थंयसर मॅनेजर भायलो आसता किंवा भायले स्टाफ आसता ते एग्रेशन दाखयतात. तेका लागून पुलिसूय आमकां तेच सांगता बाबा एवरी वीक तुमी कित्याक स्टाफ केन्ना चेंज जाता कितें जाता तुमकां खबर ना. तर एवरी वीक जो स्टाफ चेंज जाता तुमी एवरी वीक तुमी तांकां हें दिवचें म्हणटा म्हणजे तुमी तांकां सांगचें म्हणटा गायडलायन्स तुमी बोगर सांगच्यो. देन ओन्ली युअर स्टाफ वील नॉट फायट. वेन युअर स्टाफ वील नॉट फायट द प्रॉब्लम वील नॉट ऑकर.
आतां कितले हॉटेलर्स आनी खंयच्या खंयच्या भागांतले आशिल्ले? हांचें नांव खायसो कितले पंचायतीक आहले तितले जाण आहले. इट वॉज ऑन अ बिग नंबर. सो मोस्ट मिन्स एवरीबडी हॅड कम. ओके. गिविंग रिस्पेक्ट टू द पुलीस, एवरीबडी हॅड कम बिकॉज इट इज गुड फॉर आवर सेफ्टी ऑल्सो. येस, थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.